मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ಹೆಗ್ಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानांतू 1 वर्ष भजना सप्ताहाचे सुवर्ण महोत्सव। सर्व लोकांक आश्चर्य जाता, सप्ताह म्हळ्यार 7 दिवसाचे हेग्गारान 7 दिवस भजन वे म्हणून सप्ताह म्हळ्यार अष्टप्रहर म्हणून आमी हे करताची। सो त्या लेखान तांणी भजना सप्ताह म्हणून त्या एका रितीनं त्यांनी भजना सप्ताह महोत्सव म्हणून घेतिल्लो आसा। आता तुमगेल सप्ताह महोत्सव जाल्या नंतर आमगेल सप्ताह महोत्सव आरंभ जाता। सो तुमगेलांत कसं जाता पळोवन आमी थंय एक पळोवन घेवचें, आमकां टेस्टिंग करचें हेग्गारांत बरें मेळटा। कित्याक म्हण आमकांय पयलेपंत आमी भजना सप्ताह करचे। हाजे पयलीं केले म्हळ्यार 1 दिवसाचे एकादशी दिवसाक 8 प्रहराचे उठू केल्लो आसा। किंतु 7 दिवस पर्यंत अखंड जावन घेवन भजना सप्ताह पर्तगाळी मठांतू प्रप्रथम पंथा आमी घडयत आसाची। सो ताजे पयले आमी हे भजना सप्ताहाक हांगा घेवन घेवन पाविल्लो आसा। म्हळ्यार एक कडेन कसकसन जाता उठू पळोवंक घेवन शिकचेक मेळटा। आमी स्वाम जाल्यार वैकेची, आमकांय एक गांवचे नाजाल्यार एक लोकां कडच्यान साना विशय आसल्यार वैकेची आमी ते कॅच करून घेवन दवरताचे। आमकां मुखावेले हाका खंय उपयोगा येता ते आमी केन्नाय करत उरताची। तशीच आमगेले आतां 24 डिसेंबर तुलेन 31 डिसेंबर पर्यंत भजना सप्ताह पर्तगाळी मठान जावचो आसा। आमकां आसा हेग्गार पै लोकांना ऑलरेडी तांगेल रजा पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रमाक घाले आनी आतां हे कार्यक्रमाक घाले। किंतु मुखावेले कार्यक्रमाक ऑलरेडी सरकाराची दित म्हळ्यार क्रिसमस आसा तेन्ना घालका म्हूण ना। आनी तातूंत मदें एक शेनवार आयतार येता, एक क्रिसमसाचे उरता आनी एक डिसेंबर 31 सो 7 दिवसान 4 दिवसाची रज तरी फिक्स आसा। खाली एक 3 दिवस घालून घेवन पर्तगाळी मठाक वैकेची येवचेक जाता। अंतू आयच्या दिवसाक अत्यंत भक्तिभावान हेग्गारचे पै कुटुंबियांनी 89 वर्सां पयले तुमगेले हे एक देवस्थान हांगा आरंभ जाले। तशीच 50 वर्सां पयले हे एक भजना सप्ताह आरंभ जाले। कशी पळया, एक सान एक संकल्प भटमा माणसांगेल एक उत्तर आज त्या उत्तरान 50 वर्ष पर्यंत हे भजना सप्ताह करून घेवचेक जाले। सानशी एक आयडिया दुसऱ्या गांवांत वचून आतां मी तुमकां सांगलें न्ही, तुमी वयक होसाडा वता आशिल्ले, थंयचे लोकाल पळयले, तांगेल उमेद पळयले, तुमकां इन्स्पिरेशन जालें की आमी कितें करचेक जायना म्हणून। आनी ते भटमामान एक सानशी ते एक किडी, त्यांनी एक किडी म्हूण न्ही बट एक सानशी एक संकल्प त्यांनी तुमगेल्या दरा प्रस्ताव केले। ते तुमकां एक देवाल भजन करचें तसलें एक अवकाश मेळटा म्हणून सान रितीर तुमी आरंभ केले। सन रितीन आरंभ करून घेवन 25 वर्ष जाले, आज 50 वर्साक येवन घेवन पावले। आत्तां सांगिल प्रमाणे स्थळ पुजा थोडे कमी आशिल्ले, आज चड जावन घेवन 28 स्थळ पुजा जाता आसा। सत्यनारायणाक 12 दिवसाक 200 किंता चड लोक हांगा येता आसात। एक कुटुंबान मॅनेज करचें तसलें हें एक देवस्थान, हेग्गार पै कुटुंबाक संबंध पाविल तसलें देवस्थान। हेग्गार पै कुटुंबाक पाविल आसल्यार वैकेची संपूर्ण ग्रामस्थाचे लोक मानता आशिल्ले तसलें देवस्थान म्हणून घेतिल्लें आसा। आनी आज संपूर्ण कशें नाय आसल्यार ते लक्ष्मी वेंकटरमण देवाले पांयमुळाक पावता, कित्याक म्हळ्यार त्या देवान तागेल वैभव ताणें वाडूसून घेतले। हांगाचे चेडवांक शिक्षणांनी घेवन घेवन भायल देशांतू तांणी हें करून घेवन आज
तांतुल्यान कसन जोडील असा ते जोडील हांतुल्यान हांग एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक डेव्हलप करचे तसं एक अनुग्रह देवान वैकेची केलेला असा. सो इतले एक रितीनं वैभव वाढत गेले. एक सांगच्याक तुमकांही आयकुच्याक संतोष जाताले, किंतु पर्सनली व्यक्तिगत जावन घेवन आमकांही एक संतोष असा. कसन की म्हळ्यार आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम जाले नंतर प्रप्रथम मोक्काम आमगेले पंचग्रामान तुजाले तांतू हेग्गार ते तुमी घेया हेग्गार आमी पंचग्राम म्हणून आमी एक घेताच. कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमा मुख्य म्हळ्यार आमकां हवनाचे आनी उठूची प्रिपरेशन करता आशिल्लें. हवन जावका जाल्यार हवनाक यज्ञ मंटप जावका, आनी यज्ञ मंटप आमी खंयचे स्ट्रक्चर जावो ना कॉन्क्रीट जावो पिल्लर जावो असल खंयचेही आमगेल्या मनान नाशिल्लें. खंयचे एक निसर्ग रुपारी कसन करचें जाता यज्ञ मंटप, ते यज्ञ मंटप आमी करका म्हणून आमगेले निश्चय आशिल्ले. आनी ते यज्ञ मंटप करच्याक संपूर्ण सहकार दिले तसले खंयचे तरी म्हळ्यार आमगेले ते पंचग्राम लोकांनी सहकार दिले. आज आमकां एक संतोष आसा. आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सव जाले नंतर प्रप्रथम तांगेले पंचग्रामांतू पयले स्वामेल मुक्काम जावन एक सर्व ही पंचग्रामाचे लोकांक एक गौरव मेळ्ळो म्हणून घेवन आमी हे संदर्भार समजून घेता. म्हळ्यार मस्त लोकांना तांगेले हितलांतुल्यान फोपळा माड्डी की आनी कसन की नाजाल्यार फॉरेस्टांतल्यान वचून घेवन ते मस्तींतले ते वयर घालचे कितें मस्तींतले थंय आमकां पन्नाचे न्ही ते रिक्वायरमेंट आशिल्ले ते उठूची हांगा पंचग्रामांतल्यान केलो चिकन कोडके केलो हांगाचे हेग्गारांतल्यान बळकुरांतल्यान मण्णीगेंतल्यान अनेक गांवतल्यान मेळ घेवन सानची उठू लोकांक लिस्ट आसा कोण कोणाल घरतल्यान कितले झाड काडले उठू लिस्ट आमकां पावले. म्हळ्यार योग्य समयाचेर तांकां उठू लोकांक पत्र पावूस तशी आमी वेवस्था करता. म्हळ्यार किंतु हे एक जावका जाल्यार हांगेले उठू लोकांले सहकार आतां सांगलें की पर्तगाळीन तूं 10 दिवसां कार्यक्रम पळयले, स्वाम्यान शिकोवन दिले ते शिकोवन दिले, तुमी उठू आमकां सांगता सच, किंतु हे उठू श्रेय तुमकां वता. म्हळ्यार तुमगेले सहकार नाशिची कसनय करचेक जायनाशिल्लें. हांगाचे लोकांनी खंयचे रितीर आमी खंयकी प्रयाण करत आसाचे. आमी करेक्ट आयिल्ले नोव्हेंबर 1 तारीखाक ताजे पयले मस्त सहकार प्राप्त जाले. पावसाडी आशिल्ले, आमकां बांय काडचे आशिल्ले 3 ते 4 बांय पर्तगाळी मठाचे आवरणांतू आतां एक 4 बांय आमी एक्स्ट्रा थंय हे केलेले आसा. ते संदर्भार बांय जावका म्हणल्या उद्देशान. सो अशी प्रति एक हाका हांगाचे पंचग्रामाचे लोकांनी मस्त सहकार दिल्लो आसा. खाली हवनाच मात्र जालें ना, कडेरी जपा हाक वैकेची सहकार दिल्लो आसा. फंक्शनाक वैके वॉलंटियर जावन घेवन सहकार दिल्लो आसा. आतां ते तुमी कसं शब्द वापरले न भूतो म्हणून घेवन, ते न भूतो जावच्याक तुमगेले सहकार अत्यंत म्हत्वाचें आमकां ठरिल्लो आसा. आमी आतां नारायण भटान कशी तुमकां एक सांगलें, ताणें एक संकल्प केला आमी कितें करचें जायना, तशें आमी वैके एक संकल्प आमी कितें करचें जायना. 550 crores राम नाम जप कितें करचें जायना, दिग्विजय यात्रा कितें करचें जायना, 55 कुंड कित्याक निर्माण, आमी अशी एक संकल्प करत गेले. आनी ते टू संकल्प समाज बांधवांनी ते संपूर्ण परिपूर्ण करून दिले बद्दल मस्त एक संतोष आसा. म्हळें आनी आमी केन्नाय सांगता आशिल्ले, लास्ट टायम आयिल्ले तेन्ना वैके आमी हांगा सांगलें की आमगेले 50 वर्ष जाताना तुमगेले सुवर्ण महोत्सव जाता, आमगेले 575 जाताना तुमगेले अमृत महोत्सव जाता, आमगेले 600 जाताना तुमगेले शतमानोत्सव जाता. सो पर्तगाळी आनी हेग्गार दोन्ही मेळ घेवन वचत आसले. एक एक्चुली आमकां वतड आसा पर्तगाळीचे, कारण फंक्शन आत्त मात्र जालेलें आसा. यज्ञ मंटपांनी काडना आमी, काडचेकय मन येना. म्हळ्यार तितले परिश्रम घेवन घोळ घेवन आमगेले पर्तगाळी आयले दोन्ही तरेचे तुमकां नेल पळोवचेक मेळटा. एक भितर आयल्यार मार्बल पळोवचें मेळटा आनी भायर आयल्यार शेण्या नेल वैके पळोवचेक मेळटा. दोन्ही रितीचे नेल पळोवचेक मेळटा. काडचेक मन येना, किंतु मुखावेले कार्य आसा, मुखावेले कार्यक्रम जावका. सो मुखावेले दिवसांत आमी हें करता. 1 वार जालें आनीक तशी आसा, बाकी उठू काडलो आसा.
बट ते आनीक कळना मुकावेल दिवसांतू म्हळ्यार हांगा मस्त लोकाले वनभोजन हे उठू पेंडींग आशिल्लें. पर्तगाळी मठाक कार्यक्रमा येवका म्हणून गे न्हू मस्त लोकांना रज घ्यान अशीच उठूरज पर्तगाळी कार्यक्रमा दवरून घेतले. त्याची समयाचेर शनिवार आयतार 2 शनिवार आयतार आयले. सामान्य पंचग्रामांतू एक शनिवाराक एक गांवांतू वनभोजन आसा. एक शनिवाराक हांगा मुकावेल शनिवाराक आनीक कडेन. सो आमगेल कार्यक्रमांतू 2 शनिवार 2 आयतार आयले. सो त्या निमित्तान मस्त लोकाले वनभोजन कार्यक्रम ते मुखार गेले. सो इतल्यानी तेंगेले कार्यक्रम व्यस्त आशिल्ल्या निमित्तान आनीकच आमगेले पर्तगाळींतू मस्त इतले काम थोडे पेंडींग आसा. तेय मुखावेल्या रामनवमी भितरी परिपूर्ण करचे आमकां इराद आसा. आज वयकेची आमी 1 घंटे भायर सरचे आशिल्ले. 1 घंटे भायर सोरून गे न्हू 3:30 अळवेकोडी पावून गे न्हू कडेरी थंयतुल्यान बेगी भायर सरचे अशें प्लॅन आशिल्लें. तुमकां सांगलें न्ही बट आमकां बाकीचे थोडे काम आशिल्ले. सो आमगेली उपस्थिती मुख्य आशिल्ले. सो ते उठून कोरून घेवन भायर सरतानाची 1:30 जाले. आमी लेकला आजी 7:30 येवन घेवन पावचे अशी जाताले म्हणून घेवन. किंतु योगान 7:05 आसतानाची आमी हेगाराक येवन पाविले. म्हळ्यार देव कशी रितीर हात सोण दिना म्हळ्यार कितें तरी आमी सांगलें. केन्ना आमी 7 घंट्याक येवन घेवन पावचे. खंय तरी विळंब जाता पयलेच आमी न्यूज पेटोवन दिता आशिल्ले. सो आमकां अळवेकोडींतल्यान थंयच्या लोकांनी सहकार केले. बरे रितीर तांणी सहकार केले निमित्तान बेगी हांगा ऑन टायम येवन घेवन पावच्याक आमकां सहकार थंयच्या लोकांन वैकेची दिल्लो आसा. आयच्या दिवसाक एक भजना सप्ताहा निमित्तान आमगेले आश्रम दीक्ष जाले नंतर ना आमी मठ आयले नंतर आमगेले हे हेग्गारांतूची फर्स्ट टायम आमगेले हांगा मुक्काम जाता आसा. आनी हे मुक्काम सार्ध 5 शतमानोत्सवा नंतर फर्स्ट जाल्यार हे वैकेचे एक भाग्य देवान तुमकां अनुग्रह केल्लो आसा. सो तुमगेले देवाले महिम की शक्ती की आमी सांगिल्ले आमगेले आनी तुमगेले क्लॅश जावचे चान्सीस आसा. किंतु कित्याक की म्हळ्यार पंचांग आयिल्लें नाशिल्लें. सो पंचांग आयिल्लें नाशिल्लें जेन्ना आमकां थोडे डावट आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार लास्ट इयर आयिल्ले तेन्ना आमगेले हांगाची बोर्ड बरयल्लो आसा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी म्हणून. सो तेन्ना आमकां थोडे न्ही तेन्ना तुमी सांगिल्लें वक्तव्यांत तुमी सांगिल्लें मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी आमगेलें भजन येता म्हणून. आमकां तेन्ना आमगेले मुखावेल आमी प्लॅनिंग तेन्ना चाल केल्लें. बट तेन्ना आमगेल्या हातांत करेक्ट पंचांग नाशिल्लें. आनी गुरू शुक्र अस्त येता म्हणलें आमकां 100% आमकां याद आशिल्लें खंय ना जे खंय अस्त येवचे चान्स आसा म्हणून. सो आमकां डेट गोतना खंयचे डेटाक अस्त येता कशें न्हय कितें करेक्ट हातांत तूं आमगेलें की तें नाशिल्लें. सो तेन्ना आमी हांगा सांगता आशिल्ले जाता जायना कशी कितें म्हणून. जर अस्त ना जालें आसल्यार मे बी आमी थोडे फंक्शन मुखार घालता आशिल्ले की कसां की. किंतु योगान करेक्ट समयाचेर आमगेले कार्यक्रम 7 तारीखाक समापन जाले. आनी 14 तारीखाक लास्ट आयतारा तुमी उठू पर्तगाळी आशिल्ले. आनी हे आयतारा आमीची हांगा पर्तगाळी हांगा आयिल्लो आसा. हाका हांगा चड कशें न्हय डिफरन्स ना. एक लेखान हे आमकां पर्तगाळी सारकीची. कारण की म्हळ्यार न्हंय लागीं आसा. थंय कुशावती न्हंय आसा. थंय रामदेव बशिल्लो आसा. आमगेलो वटू रामदेव आयिल्लो आसा. सो हांगा तुमी सर्व लोक हांगा सायडाक बशिल्लो आसा. तशीच वीर विठ्ठला सायडाक वयक्याची बशें जाता. सो रावंड अबावट अशीच आमगेले थंय वयके वयर माळेरी स्वाम्यान राबचे हांगा वयकेची वेळ स्वाम्यान राबचे. सो ऑलमोस्ट ते पर्तगाळी आनी हे हेग्गार सेम टू सेम हांगा आसा. सो काम मात्र हांगतल्यान करका वर्क फ्रॉम हेग्गार इतलेची इतले डिफरन्स. बाकीचे पर्तगाळीचे वातावरण हांगाचे थंडी हांगा न्हंय आनी आमी वयक्याची पंचग्रामांतूची होड जाल्ले मस्त हांगा खेळिल्लो आसा. आमी कृष्णान कशी खेळ्ळे तशीच हेची ग्रामांतू हेची नेलांतू आमी खेळिल्ले. सो आमकां हाजे बद्दल ही परिचय आसा म्हळ्यार चड विशेष आमी हाजे बद्दल विश्लेशण करता म्हूण ना. किंतु आयच्या दिवसाकय चड आमी हे घेनाची. 19 तारीखाक वापस सभा कार्यक्रम आसा. त्या सभा कार्यक्रमांतू बाकीचे
देवाल बद्दल ना जाल्यार तुमगेले सप्ताहा बद्दलाचे विशय सांगचेक आमी इच्छा पावता म्हळ्यार किंतु आयचे दिवसाक प्रप्रथम आमगेले मस्त लोकांक एक मन आशिल्लें की परतगाळीन तूं व्हड महोत्सव जाल्यार स्वामील एक दिग्विजय करका म्हणून मस्त फाट लागिले कारण आमी सांगलें उट्टू देवाल करा कित्याक म्हळ्यार देवाल 550 वर्सां उडगा आसूं सो देवाल कसं करचें आसा तें करा स्वामेलांनी घेवन घेवन बस नाकाची म्हूण घेवन सांगून घेवन हें केलें बट तें बरें जालें कारण कसन की म्हळ्यार आमगे टायमय ना आशिल्ल्यान तूं टायम सेट करता म्हळ्यार मस्तींतलो आमकां हें आशिल्लें एक कार्यक्रम जाले कोणें एक कार्यक्रम जाले कोणें एक सो थंय हें जालें किंतु ताजे कसन तें अपुर्ती जाल्लें तें दिग्विजय तुमी हांगा आयचे दिवसाक पंचग्रामान तुमी केलें थंय मस्त हें केलें प्रयत्न केले एक करे म्हूण बट आमी कोणाकच आयकल ना आनी खाली थंय एक देवालय महोत्सव जावो कित्याक म्हळ्यार 550 वर्ष देवाल कितेर आसा सो तागेल कितेरी प्रधान जावो म्हळ्यार कितेर आमी हें केलें किंतु योगान तें कसन थंय अपूर्ण जाल्लें तें हांगा पूर्ण जाल्लें म्हणून घेवन आमी लेखता म्हळ्यार आमकांय करेक्ट गोत नाशिल्लें आमी लेखलें डायरेक्ट येवचें म्हणून घेवन किंतु बरे रितीर भव्य स्वागत हांगा करून घेवन तुमी एक स्वाम्याक गौरव केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू हेग्गार पै कुटुंबियाले जिवनांतू तशी हे लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू हांगाचे अर्चक कुटुंबीय तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.